पालिका वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर राज्य वेंचणूक आयोगान प्रभाग फेररचना जाहीर केल्या। हातूंत मडगांव पालिकेचो 1 जाल्यार मुरगांव पालिकेचे 4 प्रभाग कमी केल्यात। आयोगान प्रभागांची संख्या अधिसूचित केल्या। प्रभागांचे फेररचणुकेवेल्यान आमदार विजयान सरकाराचेर खर टिका केल्या। आयकात विजयाचे म्हणणे। गॅझेट नोटिफिकेशन आयला स्टेट इलेक्शन कमिशना कडच्यान जे आमचे 11 म्युनिसिपल कावन्सिलांनी तांणी थोड्यो बदल केल्या आनी मडगांवचे फॉर एग्जाम्पल जे 27 सीट जावपाचे आशिल्ले ज्याचे खातीर कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें ज्याचे खातीर बील टेबल जाल्लें पूण प्रेजेंट जावंक ना कित्याक असेंब्ली बंद जाली म्हणून ते जाग्यार तांणी 24 सीट केल्ले आहा। हें एक नविदाद काल एक्झिक्युटीव काल एक ऑफिशियल गॅझेट आयिल्लें आहा। एक मडगांव म्युनिसिपालिटीचे एरिया म्हणल्यार फातोर्डा मतदारसंघ, मडगांव मतदारसंघ आनी हावजिंग बोर्ड म्हणटा तो कुडचडेचो मतदारसंघाचो भाग हें घेवन मडगांव म्युनिसिपालिटीची एरिया जाता। हातूंत 25 वॉर्ड आशिल्ले। हे 25तले आतां जर 24 केल्या जाल्यार 25वा वॉर्ड जो आशिल्लो जॉग्राफिकल एरिया ताजी ती खंयच्या वॉर्डान घाली ती आमकां अजून खबर ना। लिमिटेशन जाल्या नंतर फुडलो स्टेप कितें येता रिजर्वेशन। आतां हो जो भाग तुवें काडून खंय घाला तातूंत भितर ओबीसी कितले आसतले, OSC कितले आसतले आनी ST कितले आसतले हें स्टेट ओबीसी कमिशना कडेन डिटेल आसपाक जाय। ह्यो डिटेल 25च्या वॉर्डाच्यो तांचे कडेन सारक्यो नाशिल्ल्यो। आतां 24 करून त्यो डिटेल केन्ना कळटल्यो? सगळें जर पळोवंक गेलें जाल्यार सरकारान म्युनिसिपल इलेक्शनाचें खतखतें केलां। पळोवंक गेलें जाल्यार म्हाका दिसना की हें इलेक्शन कंडक्ट ते करूंक शकतले म्हणून आनी मे बी तांकां तें करपाचें नाय आसत। एज फार एज माय पार्टी इज कन्सर्न वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन्स पुणून आमकां पयलीं सांगात सारकें आनी ताजे खातीर आमी कोर्टान गेल्ले आहा की आमकां क्लॅरिटी जाय इलेक्शन केन्ना जातलें तें, खंयचे वॉर्ड आसतले ते, खंय रिजर्वेशन जातलें तें आनी हातूंत ट्रान्सपेरन्सी जाय। हातूंत सरकाराचो हस्तक्षेप जावन जे लास्ट मिनीट उसपागोंदळ करता पळय ते करूंक तांकां मेळूंक जायना हो म्हजो डिमांड आहा। कोड ऑफ कंडक्टाच्या टायमार ते ऑर्डिनन्स हाडटले आनी परते 27 करतले कित्याक अशें कितें तरी मडगांवच्या आमदारान म्हणिल्लें आहा म्हणून रिपोर्ट आयिल्लो। अशी आसतली प्रभाग रचना। म्हापशें 20, दिवचल 14, वाळपय 10, पेडणे 10, कुंकळे 14, केपें 13, कुडचडे 15, सांगे 10, काणकोण 12, मडगांवांत 24 जाल्यार मुरगांवांत 21 प्रभाग केल्यात।